म्हजें नांव ऑरेस्टी गियाना रॉड्रिगेज आनी हांव गांवांत कोलवेचें. म्हज्या कांताराचें नांव उपकारांत राव. एक घोराबो आसलो, तातूंत मारपाय आनी दोन भुरगीं रावतालीं. रावतो मेरेन आनी बोयतेंचेनी सुखान आपली जिवीत जातालीं. हांव जीत मारपाक खूब जीत कोडटा. भुरगीं जातात मारपाय नासलेलीं. भुरगीं एकाचो मोग करतालीं, एकामेकांक सोडी नासलेलीं. भुरगीं वाडोन व्हडलीं जातूच बाबाक भयणीक काजार करचें पडटा. लोकांची खूब रिणां काडून बाबाक भयणीक काजार केलें. भुरगीं वाडोन व्हडलीं जातूच बाबाक भयणीक काजार करचें पडटा. लोकांची खूब रिणां काडून बाबाक भयणीक काजार केलें. काजार घोवागेर गेलें, पूण बाबागेर मातूय येवंक ना. बाबाक तें सारकेंच विसरलोलें, ताका केन्नाच पळोवंक नासलें. केन्नाच बाबाक चिंतूंक नासलें, पूण ताका अशें करीत म्हणून बाब फुगार जावन रडटालो, आपूण कोणाक सांगतलो. लोकांची कितली रिणां आसात, आपूण कसो फारीक करतलो. हें चिंतून भितर फुगार जावन आपलो जीव सोंपयतलो. आखरेर हार्ट एटॅक येवन मेरेन रोगडोच सोंपलोलो. भयणीक मातूय पडोवंक नासलें, पळयात कितलें दारूण काजाचें. मरण कांय दिसांनी घोबायलेचे मोले केस्तांव जालें. सिरमी बसताली पोरी घरांत कोचेरीक रातीं सोतायतालो. त्रास सोसूंक जायना जावून बाबाचो उगडास ताका येता. आपूण ताच्या पांयां पडटली आनी बोगसोळें मागतली. अशें चिंतून पूण बाबाच्या घरा वचून भायर सरता. घरा पावतूच बाबूच नासलोलो, आखरेक तें जिवितांत फटवता. सदांच बाबाच्या उपकारांत आसूंक जाय, हें तें विसरलेलें. आमकां बरें करतलो